demand number 72, science and technology. Science is a beautiful gift to humanity. Ye amka a famous quote of Dr. APJ Abdul Kalam, amcho ex-president, who is more in this world. पण तेणे म्हटलेलो it's a beautiful gift to humanity. तेजो right use करतलो जाल्यार म्हाका दिसता we will have to start from the schools. आणि स्कुलांनी म्हाका दिसता सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीन स्किम्स भरपूर दिल्ल्यो आहा. Scheme for researchers in the field of science and technology for project of students as part of academic curriculum. म्हाका आतां कोणे एक क्वेश्चन केल्लो की तुमी खंय खंय स्कुलांनी दिल्ले आहा. म्हाका दिसता डॉन बॉस्कोच्या हितून गोवा स्टेट इनोव्हेशन काउन्सिल. We have supported yearly grants for functioning of Secretariat at Don Bosco College of Engineering, Fatorda, and to conduct their yearly activities. अशे एकूच कडे दिवंक ना आमी. Achievements of these departments are lots. Financial grants to be given to Goa Science Center, Miramar, Science Fiesta 2019. Speaker sir, Goa State Council for Science and Technology. आमचे गुड ऑफिसर्स आहा ते डॉक्टर आमचो मिस्टर लेविन्सन मार्टिन्स आहा, डॉमिनिक आहा, तेजे वांगडा हेचे मेंबर सेक्रेटरी आमचे नेयत जाल्ले आहा प्रदीप मोरजकर, प्रोफेसर प्रदीप मोरजकर फ्रॉम सेंट झेवियर्स कॉलेज. स्पीकर सर, सगळ्या popularization of science and environment programs तेजे अंडर खूब आहा. National Green Corps, Children's Science Congress, Skill Building Training Program for Maths Teachers through Origami, International Day for Conservation of Ozone Layer. म्हणजे वेगवेगळे प्रोग्राम आहा आणि हे आमी सगळ्या स्कुलांनी स्पेशली हायर सेकंडरीज कॉलेजीस हे आमी घेवन वयतले. आमचो प्रोफेसर जो प्रदीप मोरजकर आहा तेका तो इन्चार्ज आहा हितून. हे आमी 5000 पर इको क्लब हे आमी डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आहा टू अंडरटेक एक्टिविटीज थ्रू स्कूल इको क्लब एंड द सेम इज इम्प्लिमेंटेड थ्रू 432 schools in the state. स्पीकर सर, आमकां सेंट्रल एड येता हेच्या अंडर आणि ही एड आमी टोटल स्कुलांनी इंजिनियरींग कॉलेजीस आसूं बाकीचे स्कॉलांनी आमी सगळे पावयल्ले आहा. कोणाक डस्टबीन घेवपाक जाय आनी कितें करपाक जाय सगळे आमी हे पावयल्ले आहा. स्पीकर सर, जो मेन सब्जेक्ट आहा अंडर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इज गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन फॉर्म करपा खातीर आमी आदल्या चीफ मिनिस्टराच्या फाटल्यान लागलेले. जेन्ना आमी डिसिजन घेतले की हो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावचो तेन्ना म्हाका दिसता मिटींग आपयल्ली आनी एक्स चीफ मिनिस्टरान सगळ्यांक आदी जे 2012 to 17 MLAs आसले ऑपोजिशन जावं रुलींग इन्क्लुडींग मिनिस्टर्स तेंकां सगळ्यांक ह्या प्लांटाचेर आपयल्ले. खूब जाणांनी इंट्रस्ट घेतलो, येयले, थोडे जाण येवंक ना. हो प्लांट आमी रिकॉर्ड टायमार बांदलेलो आहा. स्पीकर सर, 1 year 8 months आमी रेडी केला. ज्या दिसा आमी फावंडेशन घातले 1 वर्स 8 म्हयन्यांनी 9 म्हयन्यांनी हो प्लांट आमी रेडी केला. आणि ह्या प्लांट स्टडी करपा खातीर आमी इटाली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी गेले. आणि त्या टायमार हांवें एक्स चीफ मिनिस्टराक इतलेंच म्हटलें की आय वॉन्ट टू गो विथ माय ओन फंड्स. And I thought he's only sending our panchayat, Kalangut. So jenna म्हाका कळलें की he wants to set up two, one at Kakora, one at Kalangut. So he said that honorable आमचो मिनिस्टर आहा निलेश काब्राल तो आनी तेजी टीम येतली म्हणून, म्हणजे ते सायडीची. All those people who were opposing the plant also were called to be part of this. Yes. No, I mean some तेन्ना मिडियान व्हडलो फ्रंट पेज न्यूजूय हाडलेलो, नेगेटिव्ह न्यूज, अनदर जंगीट टूर म्हणून. पण आम्ही येऊन स्पीकर सर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस ऑगस्ट हाऊस
येवन आमी करून दाखयले. हो प्लांट सक्सेसफुली बांदलो आनी हो आयज ऑपरेशनली हो प्लांट चालू आहा. तुम्ही येवन पळोवचे, आयज बसून येवन पळोवचे. आमी हिंगासर कहे ग्रीन कार्पेटाचेर इतले क्लीन ग्रीन कार्पेट थिंगा येवन पळया ना. आमच्या प्लांटार तुम्ही येवन पळया. द टिपिंग फ्लोर अप टू द एंड ऑफ द प्लांट जो आमचो कोटा घातलेलो आहा. सी द कलर ऑफ द कोटा, सी हाऊ क्लीन इट इज. बाय इवनिंग 8:30, 9 o'clock, once the operation ends over there, you see how it is washed back again on daily basis, how it is cleaned. स्पीकर सर, हांव इतल्याकूच लागून उलयता कित्याक वी आर मॉनिटरिंग दीस प्लांट ऑन वीकली बेसीस. हांव विकाक एकदां वयता थिंगा आनी आय एम पॅशनेट अबाउट दीस. दॅट इज वाय द प्लांट हॅज कम देर इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. इज जस्ट नॉट कम लायक दॅट. इतली वर्सां डिबेट जालो ह्या ऑगस्ट हावजान, मोठो मोठो डिबेट. तितून हायकोर्टानी केशी, एनजीटीन केशी, सगळे केशी, पूण कोणें तेजेर सोल्युशन हाडूंक ना. आमी आदल्या चीफ मिनिस्टराक सांगले, बाब मनोहर पर्रीकाराक, आमकां हो प्लांट आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाय. वी आर रेडी टू गिव यू द लँड. कोमनीदाद ऑफ कलांगूट, आतां आमचो जो आहा एटर्नी एंटनी डिसुजा, तेच्या आदलो आहलो आमचो एक प्रोयन्सा म्हणून, आगोस्तीन प्रोयन्स, हे सगळे वांगडा रावन हो जागो असोच दिल्लो. पयलीं लँड एक्विजिशन जालें, 13 कोटी तांकां दिल्यो. मागीर ते पयशे मागीर पावले, पूण पयलीं एनओसी तेंच्यांनी दिली. सालिगांव कोमनीदादीन पासून आमच्या वांगडा दे वर पार्ट ऑफ द डेलिगेशन टू ऑस्ट्रिया, इटली एंड जर्मनी. वी स्टडीड द प्लांट्स ओवर देर. ऑल द 3 plants we have seen. We were there from morning till evening in the solid waste management plants. We have seen how they were treating the waste. Final product kide, those were cold countries. Tinga वास येना, गार्बेजीचो वास येना. हिंगासर आमची जी क्लायमेट आहा, ह्युमिडिटी आहा, when the segregated waste comes and it falls on the tipping floor, it smells because केन्ना केन्ना कलेक्शन अशें जाता. सम पंचायत कलेक्ट एवरी सेकंड डे. तांकां एवरीडे कलेक्शन करपाक लावंक जाय. सम पंचायत कलेक्ट इन द मॉर्निंग एंड गिव द वेस्ट टू अस बाय 5 o'clock इन द इवनिंग बिकॉज दे सेग्रिगेट. ते वेस्टान पयशे आहा, पयशे म्हणजे नोटी आसचे ना 2000चे, पूण पयशे आमचे लोकोण मेवता, तितून बॉटल्स मेवता विच दे सेल. सो दे सेग्रिगेट, they remove that out and give us the other waste. So when we receive every day around 70 to 80 tons of plastic waste, dry waste, all those other waste, which we bail out. And this bail go every second day to the cement factories, and where we are paying 22,000. Speaker sir, हांव हें कित्याक म्हणटा, कित्याक we are in process of putting up a incinerator. ह्या प्लांटाचेर आमी इन्सिनरेटर आयज घालपाची गरज आहा. कित्याक आमच्या प्लांटांसून वेस्ट कांयच भायर वचोंक पावना. वॉट एवर कम्स इनसायड हॅज टू बी ट्रिटेड ओवर देर ओनली. आमी जर तर एक 100 टन्साचो इन्सिनरेटर घालीत जाल्यार ऑन डेली बेसीस, ऑन एवरी सेकंड डे बेसीस, वी कॅन जस्ट बर्न द all those plastic, whatever, the cement bags, whatever comes, cardboard, whatever comes, which we have to send it to the cement factories, will be taken care in the plant itself, and it will be cheaper. Today we are spending 22,000. Speaker sir, when we speak about waste, there are different types of waste. Our chief minister he waste management ministry bestit korungna, he has seen how many court cases we get on daily basis, on monthly basis, and how much waste we have to take care of. तितून बायोमेडिकल वेस्ट येता. आयज बायोमेडिकल वेस्ट खंय येता? आमचो जो इन्सिनरेटर आहा गोवा मेडिकल कॉलेजान, इट टेक्स केअर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वेस्ट ऑफ गोवा मेडिकल कॉलेज ओनली. What about the waste which is collected from Panjim, Margaon, बाकीचे सगळी धाकटी clinics, pathology labs, hospitals? It is not तो पिट्स मारून खंय तरी घालचो पडटा. स्पीकर सर, तेका इन्सिनरेटराची गरज आहा. त्या खातीर बायोमेडिकल वेस्ट टू ट्रीट, we have identified
land, we have taken the possession of land in Kundai Industrial Estate, 10,000 square meters of land, plot number BW-1 in Kundai Industrial Estate, 10,000 square meters. We are, cost of the project is 12 crores. कोण म्हणालो 4.5 कोटी ये बांदूंक सोदता म्हणून 4.5 कोटी is the grant we have asked under CSR, corporate social responsibility. If we are going to get, ते म्हणटाले आमी 40 लाख दिता. म्हळ्यार आमी म्हटलं एटलीस्ट 4.5 to 5 crores तरी तुम्ही दिया म्हणून. So there's around 12 crores is the approximate cost. This is, then we have got hazardous waste treatment, storage and disposal facility. हेचेरूय आमचो विचार चालू हा. Industrial waste, construction and demolition waste management facility, जो आमचो बाब नीलकंठ म्हणटालो कोलवाले, पण अजूनही फायनल जावंक ना ते. This is what is debris. Debris म्हणजे कितें? All those, आता कोणे हाऊस रिपेअर केले, construction reject material जे कितें उरता पळय ते खंय व्हरोन ते लँडफिल्ड सायट आसता तितून ते घालप. आयज हुंय व्हरोन उडयता. स्पीकर जर नेवो हायवे बांदलो थिंगा हाडले कोणे रातचे खाली गेले रातचे 2 इवन थिंगा पुलीस जो तर भोंवता थिंगा तेंका पडोंक ना ते कोणूच इसारी बसून ना. कोण हाडटा आनी रोडारूच खाली करता. फाटल्यान येयली गाडी 2 व्हिलर मारले तेजेर सोमतो तो मनीस मरता बसून. म्हणजे ट्रक वाले भियोन अशें खाली करता की रोडारूच वद्दे पडटा. आमचे कालांगूट वयताना तुम्ही पळया फ्रॉम सांगोळडा टू कालांगूट सगळ्याक डेब्रीज हाडून लोक उडयता. सगळे ते पीओपी केली घरात हाडली उडयले थिंगा वेस्ट. सो कोणाक भिरांत ना. हेचेर म्हाका दिसता एनवायरमेंट आमचे बाब निलेश काब्राल विल ब्रिंग दिस बिल इन दिस असेंब्ली where the fines are up to 5,000 rupees for commercial and for residential people 500 to 1,000 rupees. Fines पडपाकूच जाय. up to 20,000 fine हा. पण हे बिल या असेंब्लीन येवपाक जाय. स्पीकर सर, सगळे असेंब्लीन जे आमचे आमदार हा हांवें सकाळीं डिस्कशन केल्लें आयज की आमचे एक मत आसपाक जाय. हेचेर एक मत ना जाल्यार हें जावचें ना. एक मत ना जाल्यार हें जावचें ना. आमी ट्रायल कोण म्हणटालो तुमी ट्रायल बेसीस प्लांट बांदलो म्हणून. सो इट्स गोइंग टू बी पीपल आर गोइंग टू कर्स यू फॉर दॅट. आय सेड नो, you come and see what was the position of that existing site and what it has become today. I want Bab Reginald to come with me. तुम मुद्दाम यो. कित्याक उलयता हांव, तुमचो संसडो जो आहा तो तुवें लीड घेवन सारको करपाक जाय. तुवें आनी बाब दिगंबर leader of opposition, you all both have to join hands together and do it. कित्याक your constituency people, his constituency people, फातोर्डा आहा, मागीर आमचे नावेली आहा, these are all affected because of Sansodo. No, the land which was acquired in Sansodo, touching Sansodo, म्हणजे at the same place around 15,000 square meters कितें land acquire केल्ली ती 30,000 square meters of land which was acquired. थिंगा फाटल्या दिसांनी फ्रंट पेज न्यूज येयलो की इट इज बीइंग यूज फॉर फॉरेस्टेशन. म्हणजे आमचे कडेन फॉरेस्ट उणें आसलेले भशेन फॉरेस्ट काबार जालें गोंयांत. कितें झाडां कितें हाडून लायली म्हणून बॉब जाली. थिंगा तुका ऑब्जेक्शन येता लोकां गेलें कित्याक people are not convinced that you are going to do something that will not harm the ecosystem there. See, one second, let me finish. So people, that land, their land on jam acquire kelle for garbage म्हणून think garbage घालून दिवू ना, आता घालून दिवू ना. So there is no question of you touching. हिंगाची किती हाते करूया? I will be there with you. Speaker sir. हा existing site जे बसून आणि देखून बाहेर कोणागे आण temporary आण उजा करूया because the whole process of remediation will take 6 months or maybe 1 year. Even that land adjacent we will ask them for 1 year and we will use it and do it. I will be there with you. Speaker sir, बाब रेजिनालान सांगला ते हांव मान्य करता. लोकांचो विश्वास गेल्लो हा. कितें जाल्लें आहा न्हू, लोकांचो विश्वास गेल्लो आहा पॉलिटिशियना वयल्यान. कित्याक लोक कितें समजता, पॉलिटिशियन वील मेक अनदर संसडो, पॉलिटिशियन वील मेक अनदर कलांगूट आदी जो आसलो आमचो हें डंप सायट तशें. आनी ती सालमोना स्प्रिंग जो बाब जयेश म्हणटालो आमदार
की पिड्यार जाली आयज ताका हिसार वॉट इज द क्वालिटी ऑफ वॉटर इट हॅज चेंज्ड इट टूक 2 long years फॉर दॅट वॉटर टू गेट रिज्युमिनेटेड म्हणजे ते चेंज जाले उदक आधी जे स्प्रिंगाचे उदक येताले ते कंटॅमिनेटेड आसले आयज चेंज जाले स्पीकर सर हांव इतले कित्याक उलयता की लोकांचो विश्वास आमचे वयलो गेल्लो आहा कित्याक आमी सांगता एक आनी मागीर ते करीत ना आमी केल्ले आहा आमी बेश्टे उलयना हो सरकार जो आहा बाब प्रमोदजी सावंत जेणे आयज म्हाका सांगला की हो तूं डिपार्टमेंट घे आनी मायकल जे आमचे विजन आहा हे 3 प्लांट आनीक बांदपाचे हे तुजेर जबाबदारी आय एम देर विथ यू तूं फुडें वच त्या खातीर हांव तुजो हेल्प कित्याक मागता ऑपोजिशनाचो हेल्प पयलो जाय ऑपोजिशनाचो हेल्प ना जाल्यार तुमी फाल्यां वचोन आनी खंयचीच भाशणां दितले त्या खातीर तुमी येयात आनी आमचो प्लांट पयलीं पळयात तुमी यू गेट टोटली कन्विन्स्ड वॉट वी आर ट्रायंग टू डू बाब दिगंबर कामतीक हांवें सांगलां हांवें एक राउंड ऑफ मिटींग तुजे फ्रेंडा कडेन घेतली म्हणून बाब पिमलो आमचो MD ऑफ फोमेंतो रिसोर्सीस तेजे कडेन एक मिटींग घेतली हांवें इनफॉर्मल I understood what was he is also very passionate. MD is also very passionate about treating the waste. But teka खंय तरी आधार बारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचो मेळोंक ना MMC चो आधार मेळोंक ना ताका कित्याक कलेक्शन ते करताले कलेक्शन एट सोर्स सेग्रिगेटेड मेळोनासलें ताका दॅट वॉज द मेन रिजन ही वॉज व्हेरी अपसेट एंड एंग्री बट त्या खातीर हांवें म्हटलें की द मेन सोर्स जिंगासून आमकां जी गार्बेज येता तेच जर तर सारकें ना जाल्यार ट्रिटमेंट कसो जातलो प्लांटाचेर सो प्लांट आमचो तुमी पळया तेजीकून मातशी इम्प्रुवायज टेक्नॉलॉजी थिंगा घालया बाब दिगंबर कामतीक आमचो बाब रेजिनाल आनीक तुमच्या वाटेनसून आनी कोण येता जो तर लुईजीन येता वी विल गो टू सिंगापूर we'll go to 2 countries speaker sir I am ready to come to go with them means I am inviting them we'll give them formal letters we'll show them the technology in that country and same we will replicate over here speaker sir हांव कित्याक उलयता कित्याक आमकां सरकारान हेचेर फुल पाठिंबा दिल्लो आहा आमकां लोन अप टू 200 crores जो प्रोजेक्ट काकोरा येता काकोराचे सगळे जाल्ले आहा एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट सगळे पब्लीक हियरिंग सगळे टोटल GSIDCन खाली ते फायनल फॉर्मेलिटीज आहा ते तांकां दिल्ले आहा करपाक सायन मारलो जाल्यार आमकां फायनान्स एक आमचे प्लांटाक बँक ऑफ महाराष्ट्र अबाउट 90 crores सँक्शन जाल्ले आहा नाबार्ड अंडर नाबार्ड 200 crores काकोरा प्लांटाक सँक्शन जाल्ले आहा आनी हांव कित्याक म्हणटा तुमी येवचे कित्याक सोंसडो जो तर तुमकां क्लीन जाल्लो जाय तुमच्या वाठारांतल्या लोकांक मारगांव फातोर्डा कुर्तोरी हांव तुमकां गॅरंटी दिता इट वील बी डन but you have to come you have to get convinced first look at the plants the garbage management plants internationally and we'll replicate it over here complete screening of plants घाल्या तेका झाडां फाटल्या दिसांनी आमच्या फातोर्डेच्या आमदारान तिंगा झाडां लायली फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो तो थोड्या दिसांक फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो झाडां मेवली तेका तेणें झाडां लायली सो झाडां लावन थिंगा गार्बेज प्रॉब्लेम सॉल्व जावचें ना तुजें झाडां लावन प्रॉब्लेम सॉल्व जावचें ना झाडां खंय लावंक जाय एट द बॉर्डर ऑफ युअर प्रॉपर्टी टू स्क्रीन इट टू स्क्रीन द प्लांट भितर तुजो बरो प्लांट जातलो भितर सगळी गार्बेज येतली सेग्रिगेटेड ट्रीट जातली वेस्ट टू एनर्जी जातले जो आमकां सारको कातो कहो भायर सरता तो फायनल प्रोडक्ट सारको मॅन्युअर कहो कोणाक जाय जाल्यार शेतांनी व्हरोनी जाय जाल्यार आमी थिंगासर घालून तेजेर वयल्यान आनीक झाडां लावंक जाता सायडीच्यान थिंगासून व्हरोंक जाता तो आहा पळय तो पयलो आमकां ट्रीट करचो पडटलो वी वील हॅव टू पुट स्क्रिनींग प्लांट्स आनी कितें घालूंक जाय तितले घालया ट्रीट करया आनी थिंगासून व्हरया RDF जो आहा पळय तो आमी सिमेंट फॅक्टरीन धाडया आतां सद्याक टील आवर इन्सिनरेटर इज रेडी सो हें सगळें जर तुमी रेडी आहा करपाक जाल्यार सोंसडो वील बी क्लीन हेची हांव तुमकां गॅरंटी दिता
पूण तुमी एक रावंक जाय अशें न्हू कोण तरी ते सायडीनसून येवन तुमकां पिन मारली तुमकां सांगलें की बाबा ना मायकल इज ट्रायंग टू डू अनदर संसडो आहात थिंगा आमी तितून आनीक प्रॉब्लम घालूंक सोदिना बट फूल कोऑपरेशन आमकां फॉमेंतो रिसोर्सीस एमडीचे जाय बाप तिमलो हेणें फूल कोऑपरेशन दिवपाक जाय कित्याक हांव म्हणटा कित्याक सद्याक एग्रीमेंट तेजे कडेन आहा आनी तो कन्विन्स जाल्लो आहा दॅट वी आर सिरियस इन सॉल्विंग दीस प्रॉब्लम ते तुमी डिसिजन घेया